नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव मासालो कुलासो। आयज 20 तारीख डिसेंबराची 2023 आमच्या मदें आसा आमचो नावेलीचो आरजीपीचो प्रेसिडेंट एंड्रू रिबेलो। दुसरो आसा आमचो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जॉयंट सेक्रेटरी बाब डेगली फेर्नांडीस। आयज आमी हे प्रेस घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमी जाणात, फाटल्या म्हयन्यान 26 तारखेर नोव्हेंबराचे आमी एक प्रेस घेतलेले आनी ह्या प्रेसान आमी आमचे दवर्ली दिगरपाली पंचायती अंडर येतले कुमुदार हाचेर कोण भाशेन इलिगलिटीज आनी प्लॉट सेलिंग जाता हाचेर आमी तुमकां दाखयलेले। सर हेच कारणाक लागून आनी तेचेर फुडली म्हायती दिवपाक आमी मुद्दम प्रेस घेतात। आतां हाचेर सगळी फुडली डिटेल म्हायती तुमकां आमचो नावेलीचो आरजीपीचो प्रेसिडेंट बाब एंड्रू रिबेलो दितलो। सगळ्यांक बरी सांग। आयज हे प्रेस घेवपाक कारण म्हळ्यार फर्स्ट सांगपा म्हळ्यार हांव आरजी नाब आहा आनी म्हाका मुगेलें घर जें आहा जायत्या जाणांनी चोयलां तें मुगेलें घर मातयेचें आशिल्लें तें आयज म्हाका डेमोलिशन येयलां। सो हें डेमोलिशन कितकोन येयलां तें आहा म्हाका म्हायती आनी हेच्या पयलीं म्हाका तें घर मातये आहलो तें सारकें करपाक हेणें ट्रायबलानूच आमकां हेल्प केल्लो। एक पाट 70,000 आनी एक पाट 1.5 लाख जे आमकां एसटीचे मेवताय ते दिल्ले। त्या पयशान जावना तरी पूण आमगे पळसान ते थोडे पयशे घालून हांवें तें घर सारकें केल्लें आनी आयज तें इलिगल म्हूण डेमोलिशन हाडा आनी तें कितकोन हाडा तेवूय म्हाका खबर आहा। देव तर म्हाका सोडपाना, हांवें कोणालें कांय रॉंग केलें ना। दोनूय ऑर्डर आहाय मुगोडे जे म्हाका रिपेर करपाक, जे मुगे माते आहा ते सारकें करपाक हेचो दोनूय ऑर्डर जे पयशे म्हाका दिल्ले हें करून गव्हर्मेंटान आनी आयज म्हाका डेमोलिशन आहा ते वडे जायत मुडील तो मुगे पर्सनल मॅटर प्रायवेट मॅटर म्हणून पूण कितें कायदेन आहा तें आहा चोया आनी डेमोलिशन ऑर्डरूय म्हाका दिली तेंच्यांनी पयर फाटीं ऑर्डर जाल्ले मी जजमेंट ऑर्डर केल्या भिडियोन आनी मुगेली मुणकार केसूय आहा आनी तितून म्हणून आहा की मुणकार केस आपल्या लागना म्हूण वडे कायद्यान तें मुगे सारकें आसतलें। पळया मुखार कितें जातें, तुमी गोंयकारांनी सदांच आमकां मुखार काडले आरजीक आनी तुमगेले आशिर्वादान आमी मुखार गेले आनी वयताय आनी आयज पासून हे प्लॅटफॉर्म जोरी तर आमकां मेवला तें फकत आमगेले गोंयकारांकूच लागून। आतां दुसरो मॅटर म्हळ्यार कुमदार आमगेले मुगेले गांव भावान सांगिल्लें तें मार्शलान 26 तारखेक आमी क्लियर एक व्हिडिओ केल्लो तेजे आमी कुमदारीचे डॉक्युमेंट आपयल्ले आनी पावर ऑफ एटर्नी पयलो जो आशिल्लो एक्स लिओन्सो जी रायकार हेणे मुजेर कंप्लेन केल्या मायणा पुलीस स्टेशनाक। ही कंप्लेन तेगेली आनी हे कंप्लेनीन तो म्हणटा की हांवें आपूण रिस्पेक्टेड पर्सन आनी हांवें तेगेलें नांव पिडें केलें म्हूण। तेगेली कंप्लेनीचेर कितकोन सायन आहा ती चोवपा जाता तुमच्यांनी। ही सायन दुसरो तो एक लेटर कोता एका रुमडामूळ पंचायतीक 18/5/2017 प्लॉट मार्क करपाक कुमदादीचे क्लियर लेटर आहा पळय हांव फोटमाना हेचो हे प्लॉट पयले हे म्हाका पयलीं मेळ्ळें सांपळें आनी तो रेजोल्युशन घेता स्पेशल ऑर्डिनरी मिटिंगेन रेजोल्युशन घेता की हे प्लॉटिंग करपाक आनी हिंगा तेंगेली सायन बी आहा इस्क्रुयानूय बी सायन मारलो आहा तेजेर हे रेजोल्युशन आनी ही सायन सेम सायन पुलीस कंप्लेन आहा तेजेर आहा तीच सायन हिंगा लिओन रायकार सिल्वेस्टर नियासो आनी हेचो इस्क्रुआन। सो हे मी मेळोन हो घोटाळा करपाक गेल्लो पूण इतले हे आहा म्हूण आमकां पयलें केन्ना कळोना आनी मागीर तो दुसरी लेटर कोता पोतून हिंगा तो म्हणटा आपल्या कडेन तोम प्लॅन आनी सर्वे प्लॅन आनी ओनरशीप प्लॅन सायटीचेर आसतो म्हणटा तो डिमाक्रेट कोत्तेलो ना एन्क्रोचमेंट जालो जाल्यार चोवपा जाय म्हणटा हे लेटरींग हे पळय हे लेटरींग तो म्हणटा आतां
तेको जोरी तर इतलें आहा हें म्हाका मेळ म्हणून आयकाळें आनी कुमदादीक सावथ गोवा झोन जो आमगेलो थिंगा RTI मारली पयली तेगली उतरांक आयली सर्वे प्लॅन कुमुदाद तोम प्लॅन आनी ओनरशीप प्लॅन म्हाका रिप्लाय येता थिंगसान की हें इन्फॉर्मेशन आपल्या गेल्या ऑफिसान ना एज पर रेकॉर्ड मागीर म्हाका कुमदादीन थिंगाच ते बायलेन सांगलें एंड्रू तूं तोम प्लॅन मागनाका लोट प्लॅन माग म्हूण ते आयकलें परत लोट प्लॅन RTI गायली परत पयर फ्रायडे म्हाका लेटर येता वयवूय ना म्हूण आतां कुमदादीच्या मनीस सांगताय आनी हांव कितें म्हणटा एक कुमदादीचो मेंबर ओ एक्स पावर ऑफ एटर्नी त्या कडेन जोरी तर प्रूफ आहाय जाल्यार मेन ऑफिसान प्रूफ नाय म्हणटा हें कितें सो हें कितें करपाक सोदता तें म्हाका कांय कळना आनी इतलें आमकां तें कळपा न्हू जेन्ना एक फायल येयली एका अजेंडाचेर मिटिंगेक फोर्थनायट मिटिंगेक तेन्ना ती फायल RTIचेर काडली आनी तेजोन चोयल्यार म्हाका पयलीं ते 16 प्लॉट दाखयले तेच दिसले चोयल्यार हिंगा आनी घोटाळो आहा 35 प्लॉट्स म्हणजे एक कुमदाद ह्यो फकत भायल्यांक दिवपाच्यो आम कितें तुका डिमांड कोताय आमकां एक कुमदाद दिये म्हूण आमी घेवपा रेडी आहाय कुमदादी कितें आहा तें फारीक करून आमी घेताय म्हूण पूण तुमी आमकां दिनाय सगळे भायल्यान आनी ही फायल आतां म्हाका दिसता हें गेल्या एपिलाक कुमदादीन ही फायल भायर मारपाच्यो आनी हे प्लॉट सगळे काडून गांवच्या लोकांक दिवपाचे हे तुमकां आज आमगे दोगले दोग तीग जाण भाव आहाय तेंको एक सायडी इल्लुगार इल्लो पासून आसल्यार घेवपा जायना कित्याक हितू रेट चलता आनी कुमद्याच्यो आहाय त्यो जोरी तर तुमी भायल्यान दिले हे भाशेन घोटाळा कोन्न आनी वयले हांव नांव पेडी कोत म्हणटा तूं तुगेल्यो ह्यो सायन बी मारल्या त्यो ना म्हूण जोरी तर हांव तुजें नांव पेडी कोता हें रॉंग एंड्रून रॉंग प्रूफ दाखयलें तें रॉंग आहाय म्हणून सांग घोटाळा कोता तूं आनी हांव नांव पेडी कोत म्हणटा आनी ही पुलीस कंप्लेन शेअर तुवें केल्या तुगल्या मोबायलांतल्यान आनी तुगे मिसीस आहा ती मुगेलें डेमोलिशन शेअर करून भोंवता म्हळ्यार तुम कितू एंड्रू रेबेलोची भिरांती आहा ती खबर आहा म्हाका पूण एंड्रू रेबेलो चुट्टेच्या स्वभावाक बी तेसो मनीस न्हू कित्याक म्हाका जो शिकयन गेला तेगेले आवय बापायक पयलीं हांव सॅल्यूट कोतां तेणें म्हाका रॉंग स्टेप घेवपाक केन्ना शिकयलें ना आज घडये तो आमचें पद ना जावं तेगेले आवय बापायक रेस्पेक्ट मान दिता हांव कित्याक हे भाशेन खूब तयार करून गोंयचे पासत ओरबीत केलो म्हणून तेगेलेच पावलांनी हांव चलतां आनी चलतलो मुखार पासून केन्नाच फाटीं रावपाचो ना आनी तुमी गोंयकारांनी हें आमकां आरजी डॅरिंग दिवपी तुमी तुमच्याच आदाराचेर आमी मुखार गेले आनी वयतले आनी मुखार आनी हें गोंय जें कितें आहा तुमकां खबर आहा आमगेलो एकलो MLA गिरीश बोरकार जो आयज एसेंब्लीन कितें कोन्न हालयता तो आनीक आतां काल 19 डिसेंबराक तुमी अद्यान लायव्हूय चयलो आहा अद्यान तुमगे मोबायलाचेर येयला आसतलें सगळ्या गोंयकारांक आमगेले नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोगोय कॅन्डिडेट बी आमी आउट केले आहाय सो मुगेलो स्पेशल रिक्वेस्ट तुमकां गोंयकारांक आमकां सोडून दिनाकाय जो मोग तुमी दाखयला तो मोग हे काळजां आहा आनी तें काळजां सांबाळून दवरूनच आमी गोंयकारां पासत झगडले आनी गोंयचे पासत झगडले आनीक आमगेलो सावथ गोवा जो कॅन्डिडेट आहा रॉबर्ट पेरेरा आनीक नॉर्थ गोवा मनोज परब आमी सगळे गोंयकार हे एक डिसिजन घेवपाक जाय आतां कित्याक एकटो MLA जोरी तर हितू हालयता जाल्यार गोंयचो आवाज 100% एसेंब्लीन पार्लमेंटाक व्हरपाचें काम आमी तुमकां आर्जी करून दाखयतले आनी मुखार पासून जेन्ना कितें येता पॉलिटिकलाचेर तेन्ना तुमगेले गांवांत तो कोणूय आसूं भुरगो जरी तर आर्जी रावन जरी तर कसलें काम कोता जाल्यार तेका मातशें सपोर्ट करें कित्याक आमी जाणाय आमकां कितें करून त्रास जाताय ते आमकां खंयचे आसा कोणाचो हें हेल्प मेळना पूण आमगे टायम वेस्ट करून आमगे पयशे घालून कितें जाल्यार करून हें सगळें डॉक्युमेंटेशन कोताय घरा पासून एक पाटी खबर आसना हें आमी कितको हाडटाय तेका लागून हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हे पाटी एकूच आवाज जावं दी आर्जी वोट मारून आमगेलो आनी विस्वास मातशें वाडय आनी इतलें सांगून हांव एंड्रू रेबेलो सगळे आमगे गोंयकारांक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांक मुगेले दोनूय हात जोडून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं
युकानेस गोंयकार आतां म्हायती केलां न्हू वा बेंडूचें कितें जाल्लें. सो आमी स्वता म्हणून येयले की गोंयचो बेजी भायलो चोर आयज हें गोंयांत इतलीं वर्सां हेचो हेंच चलता. जे कोण इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करताय आनी कोण लिगल आहाय तांकां तेंचे पेज घालून भोंवताय. आनी ही जबाबदारी कोण हें हितूलें जावपाक जबाबदारी पंचायत. दवर एक पंचायत ज्यो पंचायत परमिशन दिताय TCPचे घाताय ते आनी ते कितें म्हणटाय तेंच्या म्हणटाय ते वयर सावन पास जावन येयलां खूंय वयर सावन पास जावन येयलां. सरकारी तुम सांगो जाय लोकांक वयर सावन म्हणनाकाय TCP सावन पास जावन येयलो म्हूण. आनी तेवूय लोकांक सांगपा जाय TCP सावन पास जावन येयलो जाल्यार तुमकां कित्याक दिलां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक तुमकां पंचायती अपॉयंट कित्याक केल्या ती TCPन दिवपाक जायना आसलोली. सो हे पंचायत बॉडीन मातशें चिंतपा जाय. जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय न्हू तेका चिंतपा जाय तुमी वचून इन्स्पेक्शन करूंक जाय. बेश्टे तेंगे ऑफिसान बसून रावन ते सायन मार म्हणटरी जायना. आनी अशें करून लोक मागीर फोंडा पडटा. आतां आमी अशें करून उलयताय म्हणटरीच आमचें तोंड उगडटाय म्हणटरीच आमचे फाटीक जायते जाण लागताय. आमगे आतां तेगे घराचे येयले ते काल ते थिंगा बेनावली आमगे रगटांनी दुसऱ्याचेर अटॅक केलो. कितें आम उलोवप ना. हें कोताय ते कोणा पासत हाल तुमगे भुरग्यां फायद जावपाना जे आमी कोताय ते हे कोण आमगे भुरग्यां पासत कोताय. कित्याक आज पासून तुम दोड उगोवनाय. हे गोंय हितू जावपाक कारण हिचो ही काँग्रेस आनी BJP तुम दोड उगडूंक जाय. कितें आहा गोंय कितें बरें करून दवरलो आहा कोणे गोंय सांबाळ्ळा आज पासून. फकत ते डिवेलपमेंट कोताय हेचो ते ब्रिज बीड बांदून आनी कितें आहा तेंगेलो डिवेलपमेंटू आनी फकत ते इव्हेंट कोताय ते मिटींग कोताय जालें. आज भुरग्यांक सारकें इस्कलान बसोंक मेळना. फॅन नाय सारके ब्लॅक बोर्ड नाय. हें डिवेलपमेंट करपा जाय. भुरग्यांक सिरीज नाय तांकां सिरीज दिवपा जायो. कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तांकां रेग्युलरायज करपा जाय. हो एक डिवेलपमेंट म्हणटाय. सो आतां जाय जाण आनीक जाय जाण म्हणटाय मिन्स घाटी नासतना आमगे गोंयकारांगे काम जाताय काय म्हूण. जेन्ना घाटी नासले गोंयकार आसले तेन्ना गोंयकारांगे काम कोण कोतालो. जोण एकलो आपआपले घरा सरावंडींग जोण एकलो साफ कोतालो. आनी आतां हें गोंय मेळ जावपाक कोणागे कारण. जेन्ना गोंया 11 लाख पॉप्युलेशन आसलें तेन्ना सुसेगाद आसलोलें. आतां हें गोंय 17 लाख पॉप्युलेशन जालां. कोणा लागून जालां कोणी केलां. ते 17 लाख हेचो हें पॉप्युलेशन जाल म्हूण आतां तुमकां सगळ्या रस्त्याचेर आनी खूंय पब्लीक प्लेसीचेर ह्यो गार्बेज दिश्टी पडटा. आज लोकां फ्लेवर्ड कलर्ड उदक येता घरांनी आनी केसो उदक तें जाणाय तुमी. आनी आतां शेतांनी वास येतलो तुमकां वास येता आसतलो न्हू. ते कितें कोताय टँकर येताय ते सुयेचे आहा ती आटेर पाक कोताय आनी ते थिंगा शेतान सोडाय. असो मागता लोकांताय मातशें हें चिंतपा जाय. फकत घाटी 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 बरें आतां आम घाटी म्हणटाय म्हूण जायतो लोक आमचे बेजार जाता न्हू. आनी ते कितें म्हणटाय तें घाटी म्हणपा न्हू ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हणटाय. जाल्यार हांव एक क्वेश्चन कोता तुमकां. मणिपुराक 3-4 म्हयने थिंगा कॉन्फ्लिक्ट चलोलें थिंगा झगडीं केस्तांवां जालीं जाल्यार त्यो तुमच्यो भाव भयण्यो न्हू. जाल्यार तुमी मोदीक कित्याक क्वेश्चन केलना. मोदीक कित्याक खिड्याक मारना. सो मागता लोकांताय मातशें नियाडून आनी हेचे फुडें हें फोटींग राजकारण चलता तें तुमच्या भुरग्यांच्या पासत आनी आमच्या भुरग्यांच्या पासत चिंतून तुमी मुखार सरचें. आनी हें आमचें कोसळोन वेतेलें गोंय मातशें सांबाळचें. देव बरें करूं. बाब एंड्रू रिवेलो तुमकां दिसता की तुमी जी 42 डिमोलेशन हाडलेली कुमदादीचे जाग्यार दाबोरली एकाक आनी तुमच्या घराचें डिमोल्युशन हाडपाक कसलें लिंक आसा.
एक तर म्हाका दिसता कोणें जाल्यार प्रेशर एक मांडपा जाय हो नाजाल्यार तें इस जावपान आहलें पूण कायदो जो सांगता तेंचे सेक्शन लायलें ती सारकें आनी म्हाका एक घर रिपेर करपाक पयशे दिवपी गव्हर्मेंट न्हू कित्याक गव्हर्मेंटाक मोड म्हणटा कित्याक एक हांवें नोटीस केला तुवें म्हणलां आतां मिडियाक की तुमची केस मुंडकारची केस बिफोर मामलादार आसा सो ती आसतना पासून डिमोलिशन हाडली हय हय ती केस चालू आहा ती केस चालू आसतना डिमोलिशन डेमोलेशन दिली ओके हेच्या बाबतींत तुमी मुखार कितें करतले आतां म्हाका एपिला वचपाक पडलें न्हू आनी हांव एपिला गेला आनी हांवें पंचायतीकूय ती सबमीट केल्या सो आतां एपिला वचून बेश्टे त्रास न्हू म्हाका जिवाक पण आतां हांव आज जी आहा म्हूण प्रेशर घालून केलो इश्ट म्हाका मातशें स्लायटली डावट मारता कित्याक हांव जेन्ना डॉक्युमेंटेशन काड हें सगळें सोदून काडाय म्हूण हुंच्यानी जाल्यार तरी प्रेशर आहा हेजेर ओके बेश्टी येवपाक शकना ती आनी एक प्रश्न विचारता कुमदादीची तुम्ही आरटीआय म्हणली हय. जी आरटीआय कुमदाद एडमिनिस्ट्रेटराको आसूंक ना ते नॉट अवेलेबल म्हणटा तीच इन्फॉर्मेशन एटर्नी ऑफ दाबोर्ली कुमदादीचे थिंग कशें करून मेळ्ळी तुमकां आतां एक सायडान हेचो आरटीआयचेर पेपर काडले जेन्ना हांव हें डॉक्युमेंटेशन काडपाक केन्ना पावलो थिंगाचो एक प्लॉटाची फायल हेका येयली लायसन्सा येयली लायसन्स आयले तेन्ना ते डॉक्युमेंट काडपाक इजी पडलें पंचायतीन आरटीआय घायल्यांनी ती फूल डिटेल मेळ म्हाका तितूंतल्यान मागीर हांव रुमडामळ पंचायतीन गेलो तेंगे एक लेटर सोदपाक तितून म्हाका आनी 2 लेटर मेवल्यो आनी हो स्पेशल रेजोल्युशन बी घेता आनी दिता आसून आमगे धोलकारां कोणा दिता ना प्लॉट कोणाकूच ना ना एक धोलीचें नांव ना तितून ओके 114 चॅक केलें आनी एक प्रश्न म्हणटा आतां जो कोण कंप्लेनंट आसा अटर्नी एक्स अटर्नी तो म्हणटा की तुवें तेजें नांव पेड्यार केलां फेवरलस आनी फॉल्स कंप्लेन आनी तेजो इमेज सोसायटी पेडे केल्या सो हेचे बाबतींत तुमकां मुखार तुमचे कडेन सगळे प्रूफ आसा ती रॉंग प्रूफ करून म्हाका सगळे प्रूफ आहा न्हू हांव कितें म्हणटा तो जरी तो म्हणटा हांवें तेजें नांव पेडे केलां म्हणून जाल्यार सो तुमी पळया सायन चोया मॅच जाताय ना तूं ही पुलीस कंप्लेन ही तेणी केल्ली लेटर फाटले आनी लेटर आहाय एकूण ना ती हिचो एक आहा हिचो आनी एक आहा तर हे सगळे तेणे केलां सगळे सायन तेगल्योच मागीर तो जरी तो म्हणटा हांवें तेगे नांव पेडे केलें म्हणून ह्यो सायन एंड्रू दाखयत ते डॉक्युमेंट रॉंग आहाय म्हूण सांग तूं हांव तुका फेस कोता पूण बेश्टो कंप्लेन कोनाका तूं रेडी आसा हय हय सायन सारक्यो क्लियर आहा हेचो पुलीस स्टेशनार सेम सायन मात तेणे हिंगा बी 2-3 कडेन तेगले सायन आहाय सो तुमकां दिसता एक सायन मागीर पोत्तून अनकोडे हे सगळे लेटर हांवें तेगे काण दवरले कित्याक हाल जरी तो इश म्हणटा पोत्तून हांव नांव पेडे कोत म्हूण जाल्यार हांव तेका एनी टायम रेडी आहा हें दाखोवपाक हें तेणें ना म्हणचें हें तेणें ना म्हणून दाखोवचें अरे कुमतात मरे हांव सगळें अधिकार आहा तेजो पूण हे भाशेन तूं घोटाळा कोता आनी वयल्यान म्हजेर कंप्लेन कोता मायंडाक कोत्तोरी हे भाशेन जावपा उपकारना न्हू सो हें सगळें घडून येता की दिसता की तूं बरो काम करता तुगे गांवांत आनी नावेली आनी कुमदादीची तुका बरी म्हायती आसा म्हूण हें सगळें तुका प्लॅन केला तुजें घर डिमोलिशन करपाक तें तर हांव 100% हें करपाक शकना पूण पॉलिटिकल कितें तरी पावर आसतलो कित्याक MLA पासून उलयल्लो हितून एसेंब्लीक की आपूण दाबोली पंचायतीचें पयलें एक्शन घेतो म्हूण आयज पासून तो कांय तोंडूच कोणा पयर पासून केन्ना केलें तेणें तेदूस पासून म्हाका मेळटो आनी तुमचे घराचें डेमोलिशन हाडपाक कंप्लेनंट कोण कंप्लेनंट हे आहा कोण विठ्ठल करमली म्हूण विठ्ठल करमल हय आतां तो ओनरू काय कोण तो आमकां खबर ना आमगे भाटकाराचें सारकें नांव आहा जुआंतून फेर्नांडीस तो आमगे सारको भाटकार तेणें आमकां केन्ना कंप्लेन केलो ना केन्ना आमकां त्रास केलो ना पूण वाक एक्झॅक्टली कोण म्हूण येतलो तेणें डॉक्युमेंट हाल दाखोवचे पडटले ओके सो चोवपाक लेट्स सी थँक्यू